सोमार 1 एप्रिल मुखेल वड भियो नाकान नियाळा कादार जेजू जिवन जाला हें सोद ताणें पळयतच ती भियेली. तांकां त्या वेळार कांयच समजनासलें. याज्ञिकांनी आनी जाणट्यांनी शिसांनी ताची कूड चोरून व्हेली म्हूण कळीत केलें. तशें जाल्यार इतलो सगोट ताचें शीस जिवंत जेजू खातीर मरचें नासलें. त्या काळार जेजूची कूड ताणें चोरून व्हेल्ली जाल्यार आयज आमकां जिवंत जेजूचो भावार्थ मेळचो नासलो. कित्याक जाणीच चोरी केल्ल्या जाल्यार तेच ते मेल्ली कुडी खातीर कसो जीव दितले आसले. फुडें नियाळुया. देखीक पयलें, पवित्र सभेन जायतीं मार्तीर आसात जाणीं आपलें जिवीत त्या जिवंत जेजू खातीर ओरपिलां. दुसरें, चोरून व्हेल्ली कूड केन्नाच लिपोवन उरोना. ती सांपडपाचीच आनी जुदेवांची वडील ती कूड हाडून दाखोवपाचें. आयज क्रिस्तांवपण वाडपाचें नासलें. तिसरें, जिवंत जावंक नासलो जाल्यार क्रिस्तांवांक जिवेशी मारतलो सावलो दर्शना उपरांत पावलो जावपाचो नासलो. चवथें, एके राती भितर पेद्रून 3000 लोकांक कन्वर्तर केली. न्हयच जेजूची कूड चोरून व्हेल्ली म्हणून आयकून, पूण जिवंत जेजू थंय मिलाग्री विस्मितां करतालो. पांचवें, आयज पासून इतलें वायट पवित्र सभेक जाता आनी घडटा तरूय क्रिस्तांव लोक वाडत आसात आनी धर्म जिवाळ जायत वेता. कित्याक जिवंत जेजू आल्ताराचेर हाजीर जाता. म्हजो थाराव, जिवंत जेजूक भियेनासतना गोवाय दिवंक हांव वावुरतलें.